आनी आतां आमी एक ल्हानसो नियाळ करतले आमच्या भावान आमकां सांगला ते भाशेन हो किरींत नियाळ विशय जावन आसा मनीस कोण आनी देवान ताका कित्याक रोचला. आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान ह्या विशयाचेर नियाळ करून आमचो भावार्थ देवाचेर आनी आमचो मोग एकामेका सवय आमी खोलायतले. हो विशय मनीस कोण आनी देवाक कित्याक देवान आमकां कित्याक रोचल्यांत. भाव भयणीनो, आमची मुळावी पळय दोतोन आसा आनी कोमन्याव घेवंक आमी तयारी करता तेन्ना जायते आमच्या दोतोनींत मुळावे भावार्थाचे प्रश्न आसात. तातूंतलो एक प्रश्न हो, मनीस कोण, मनशा देवाक कित्याक रोचला. आनी म्हाका दिसता मनशाक देवान कित्याक रोचला हें आमकां दोतोनीक शिकयतात आनी आमी जाणो. आमी हाचेर इल्लोसो आयज नियाळ करुया. मनीस कोण आतांच आमच्या भावान उत्पोदीच्या पुस्तका वेले आमकां वाचलां. पयलो आविस्वोर 26वी ते 27वी वळवीन मनीस कोण सगळें देवान रोचल्या उपरांत निमाणो देव मनशाक रोचता आनी मनशाक आपुरबायेन आनी मोगान रोचता. आनी उत्पोदीचें पुस्तक आमकां अशें सांगता पयल्या आवेस्वरान 26 वळवींत ते 27 वळींत मेरेन, देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी सोमदिरांतल्या मासळींचेर, अंत्रोल्या वेड्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारको मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो, दादलो आनी बायल तांकां रोचली. भाव भयणीनो, मनीस ते पासत देवाची केरीत रोचना जाता. स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, केरीत रोचना आमचे मदें आनी उरलेल्या रोचणे मदें. रोचणेचो संबंद आसा जाल्यार वेगळेपण बी आसा. वेगळेपण आमी मनीस म्हणटा तेन्ना मनशाचें वेगळेपण कितें, मनीस कोण काय म्हणटा आमी. जेन्ना आमी आनी रोचणेक पळयता, आमी आनी जनवरांक पळयता, आमी आनी आख्खे सृश्टीक पळयता, आमचे मदें आनी उरलेले सृश्टी मदें वेगळेपण कितें, वेगळेपण, किरीतपण, खाशेलेपण कितें. आमी सगळे वर्शीं जाणो हें खाशेलेपण. पयलें खाशेलेपण म्हणजे गिन्यान. मनशाक देवान गिन्यान दिलां आनी गिन्यान आमकां दुसरे रोचणे आनी आमचे मदें वेगळेपण दाखयता. वेगळेपण आमी चिंतूंक शकता, न्हूच फकत आमी चिंतूंक शकता, आमी चिंतपाचेर फाटीं वचोंक शकता, आतां आनी फुडें वचोंक शकता. जनवरां तशीं वचोंक शकनात. वी कॅन गो टू द पास्ट, प्रेझेंट एंड फ्युचर. म्हणजे आदीं कितें जालां तें आमी चिंतूंक शकता, आतां कितें जाता तें चिंतूंक शकता, फुडाराक कितें आमी करतले तें चिंतूंक शकता. हें फकत मनीस करूंक शकता. हो एक मनशाचो केरीत खाशेलो गूण जो देवान आमकां दिला. आनी देखून मनीस म्हणटा तेन्ना हो गूण पयलो येता. दुसरें, आमकां देवान सत्या दिल्या. सत्या, वी हॅव फ्रीडम ऑफ चॉयस. विचून काडपाची आमकां सत्य आहा. म्हणजे आतां तुमी हे नायट विजिलाक आयल्यांत रातभर मागणें करूंक, तुमी चॉयस करून येयल्या, विचून हांव वेतेली, चॉयस केला तुमी. सो म्हाका सत्य आहा.
बरें करपाची सत्य आनी वायट करपाची बी सत्य. आय कॅन चूज गूड, आय कॅन चूज बॅड. पूण देवान आमकां गिन्यान दिलां बरें तेंच विचून काडूंक आनी बरें तेंच करूंक. वायट करता तेन्ना आमकां मागीर वायटाचो परिणाम भोगचो पडटा. बरें करता तेन्ना देव आमचेर आशिर्वाद घालता अशें आमी सत मानता. देखून सत्या जी उरलेल्या संवसारी सृश्टीक प्राण्याक ना. सत्य आमकां मॉरल वील आहा. म्हणजे मॉरल वील म्हणजे नैतीक आमकां गिन्यान आहा आनी नैतीक मॉरल वील आहा. देखून बरें आनी वायटा मदें आमी अंतर करूंक शकता आनी बरें तें आमी वेचून काडटा. हो आनीक एक मनशाक दिल्लो खाशेलो देवान दिल्लो गूण. आनी तिसरी वस्त जायते अशे वेगळेपण आसा मनशा मदें आनी सृश्टी मदें. आनीक एक सामको मोठो गरजेचो गूण जो देवान आमकां दिला जबाबदारी. जबाबदारी आमच्या जिविताची जबाबदारी, सृश्टीची जबाबदारी, आमी करता त्या करण्याची जबाबदारी आमच्या हातान घाल्या. सो आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. सृश्टी वयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमचे वयर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारी आहा. आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आहा. आमी फुडारीपण चलयता ताची जबाबदारी आहा. म्हणजे देवान हे मनशाच्या हातान घालां, जबाबदारी दिल्या. आनी देखून हे तीन भोव म्हत्वाचे गूण देवान मनशाक रोचता तेन्ना ताचे भितर घाल्यात. आनी ताकाच आमी म्हणटा देवाचें सारकें देवाचें रूप जें आमचे भितर आसा. सगळें जें देवान आमचे भितर बरेंपण घालां तें देवाचें रूप, देवाचें सारकें. डिवायन प्रेझन्स ऑफ गॉड विदीन अस. आनी ताका म्हणटा आमी इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड विदीन अस. आनी हेंच आमकां दुसरे रचना मदें आनी आमकां आमचे मदें वेगळोचार, वेगळेपण, युनिकनेस ऑफ मेन आमचे मदें आनी सृश्टी मदें वेगळेपण हे तीन म्हत्वाचे गुणांनी आहा. आमकां स्तोत्र 130 आनी 9 हांव तुमकां वाचतां. थंय आमकां स्तोत्रान देव स्तोत्रकारा उद्देशी आमकां किरींत आमचे रचने विशीं आमकां सांगता. स्तोत्र 130 आनी 9 हांव तुमकां वाचतां. सान्यान सानो म्हजी कूड तुवें घडल्याय, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप, सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका हांव दिनवासतां. सान्यान सानो म्हजी कूड तुवें घडल्याय, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हळ्यार स्तोत्र 130 आनी 9 आमकां कितें सांगता? देव रचनेचो ओरोंब, देव आमकां रचता. आवय आनी बापायच्या मोगाच्या लिंगी संबंधान देव आमकां आवयच्या कुसव्यांत रोचता. देव सगळे आमचे साने विणटा. आमचें नाक कशें जावंक जाय, केंस कशें जावंक जाय, आमची कात कशी जावंक जाय, आमचें तोंड कशें जावंक जाय, सान्यान सानो ताणें विणला आवयच्या कुसव्यान. गॉड हॅज फॉर्म्ड अस वंडरफुली इन अ स्ट्रेंज वे. आमच्यांनी चिंतूंक पासून जायना. आमचे कुडी भितर रगत, आमचे कुडी भितर शिरो आहात, आमचे कुडी भितर आमच्या पोटान कितले आमच्यो घायनोड्यो आहात. सगळें देवान आपले हिकमतीन जाणवायेन सगळें रचून हाडलां आनी आमकां रचल्यांत, सोबीत आनी सुंदर रचल्यांत. आनी देखून हें स्तोत्र 130 आनी 9
आमकां ही खात्री दिता, देवान मनशाक मोगान अपुरबायेन एक एक सांदो आवयच्या कुसव्यान अननोन टू अस, आवयच्या कुसव्यान आमी रचोन येता तेन्ना आमकां खबर आसना, पूण गॉड इज वर्किंग, देव वावुरता. आमी कशीं जावची, आमचें नाक कशें जावचें, दोळे कशे जावचे, आमचे केंस कशे जावचे, आमचें तोंड कशें जावचें, एक एक सांदो देव रचून हाडटा. ही आमकां खात्री हें स्तोत्र दिता. फुडें हें स्तोत्र अशें म्हणटा, म्हाका गुपीत आकारलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोट्टालोय तेन्ना म्हजी तुका पुरी पूर्ण ओळख आसली. म्हळ्यार देवाक सगळें थावें, देवाक आमची ओळख आहा. आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें चिंतप सगळें देव जाणो. आख्खीच ओळख आमची देवाक आसा. तुज्या दोळ्यांनी म्हज्यो कोरण्यो तूं कोरण्यो देखल्योय, सगळ्योच तुज्या पुस्तकार बरोवन आसल्यो. सो एवरीथींग, म्हजे दीस कितले, म्हजी वर्सां कितलीं, म्हज्यो घडयो कितें, सगळें देव जाणा. हांव उठ्ठां, बसतां, उलयतां, चिंततां, कसल्यो मांडण्यो काडटा, त्यो सगळ्यो देवाक थाव्यो. आनी हें स्तोत्र आमकां ही खात्री दिता. इस्तोत्र 8 बी आमकां बरें शिकोवन दिता. इस्तोत्र 8 मनीस कोण गाय म्हणून इस्तोत्र 8 बी आमकां थोडी शिकोवन दिता. इस्तोत्र 8 आमकां अशें सांगता, वळ 4, मनीस कोण गा, हू इज मॅन, वॉट इज मॅन, हू इज मॅन, मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक, आदावाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक, तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय, मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय, तुज्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय, आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सो मनीस कोण गा, देवान मनशाचो इतलो मोग करूंक, मनशाक देवान मोहिमेन आनी कुरपेन भरला. आमी वसोक्त, आमी मनशां, आमी काला पडटाव, तोरी आसतना देव मनशाक रोचता, रोचीत आसा, मनशाक मोहिमेन भरीत आसा, कुरपेन भरीत आसा. आनी देखून मनीस कोण, मनीस एक देवाची किरीत अपुरबायेची रोचना. भाव भयणीनो, जायते जाणांक आयज आमकां ही खात्रीन जियेनात, ही खात्रीन जियेनात. आनी आतांच्या काळार तरी देवान म्हाका सोबीत सुंदर रोचला अशी खात्रीन जियेनात. People don't live by conviction that God has created me beautifully, handsome. आमी ह्या खात्रेन कित्याक जिवंक शकना? कित्याक आमी एकामेका कडेन आमी कंपेर करता. वी कंपेर अस विथ अदर्स. तो म्हज्याहून बरो दिसता, तें म्हज्याहून बरें दिसता, ताचे केंस म्हज्याहून बरे आसात, ताची कात म्हज्याहून बरी आहा, ताचें नाक म्हज्याहून बरें आहा, म्हजें नाक मातशें क्रुकड, वांकडें कशें दिसता. वी कंपेर एकामेका कडेन. आनी तशें कोत्तूच म्हाका दिसता देवान म्हाका सोबीत रचूंक ना, सुंदर रचूंक ना. आनी देखून मागीर हांव म्हाकाच सुंदर कशें करूंक सोदतां, सोबीत कशें करूंक सोदतां. कोणाक केंस बरें लागनात, कोणाक कात बरी लागना, कोणाक नाक बरें लागना, कोणाक तकली बरी लागना. पूण रचलेलो देव हें सगळें सोबीत आनी सुंदर कशें पळयता. देव केन्नाच अशें विद्रूप रचिना. देव सदांच सोबीत रचता. पूण आमच्या दोळ्यांनी आमकां तें सोबीत दिसना, कित्याक वी कंपेर. आमी एकामेका कडेन
कंपेर करून आमकांच खाला उडयता. आमकां बागेवन पावलो आपले चिटीनी म्हणटा वी आर मास्टर पिसीस. मास्टर पीस म्हणटा तो न्हू युनीक आसता, एकूच आसता तो मास्टर पीस. ईच पर्सन इज अ मास्टर पीस म्हणटा तो. मास्टर पीस देखून पयलें हांवें मनीस कोण म्हणटा आसतना पयली खात्री म्हाका मेळूंक जाय, म्हाका देवान अपुरबायेन मोगान सोबीत सुंदर रचला. And I don't have to compare myself with others. घरांनी बी न्हू, घरांनी जायते फावटी आमी भुरग्यांक बी अशें न्हू दुसऱ्या कडेन कंपेर कोता, दुसऱ्या कडेन. आनी कंपेर केल्या उपरांत ते भुरग्याक न्हू कितें दिसता, हांव बरें दिसना. आनी ते भुरग्यां मागीर वाडटा वाडटा आनी मरो पर्यंत तशेंच मनान घेवन जिवीत जियेता, जिवीत जियेता. पीपल गेट हॉट, दूख भोगता तांकां. केन्ना केन्ना आमी भुरग्यांक बी अशें घरा कडेन म्हणटा सामको काळे मरे म्हणटात हांपरी, तें एक पावटी म्हणल्यार पुरो. तें सासणाक सारकें स्टेम कसो उत्ता मागीर, स्टेम. माकोड कसो दिसतात म्हणटात कोण कोण न्हू, माकोड. मागीर तो जिवीत भर माकोड कसो जियेता. मायन पयला म्हणला न्हू धाकटो आसतना तूं माकोड, मागीर ताका दिसता आपूण सगळे कडेन माकोडूच. म्हळ्यार आमी देवाच्या रचनेचेर आड वेता. देवान ताका सोबीत रचला, तूं ताका माकोड म्हणून सांगता, तूं ताका काळेलो फातर म्हणून सांगता. आनी हे भाशेन जायते फावटी आमी भुरग्यांक दुखयता आनी भुरगे मागीर तो नॅगेटीव थॉट घेवन जियेता, नॅगेटीव थॉट घेवन जियेता. वाडटा वाडटा मागीर तांकां दिसता आमी कित्याक उपकार होनात, वी आर युजलेस. आय डोंट लूक गूड, आय डोंट लूक ब्युटिफूल, आय डोंट लूक हँडसम अशें दिसता तांकां. आवय बापायची बी जबाबदारी केन्नाच, नेवर एवर we have to comment on somebody's skin. अशें कातीचेर, नाकाचेर, दोळ्यांचेर, पांयाचेर अशें नॅगेटीव उलोवपाचें ना. आतां पळय सगळीं स्लीम जावंक सोदतात न्हू, बारीक. म्हणजे संवसार आमकां कितें शिकयता, स्लीम इज ब्युटिफूल, फेर इज ब्युटिफूल. म्हणजे दोई कात म्हणजे सुंदर सोबीत, बारीक म्हणजे सुंदर. मोठो मनीस हो बरो दिसना, काळे कातीचो मनीस बरो दिसना आमकां. देखून आमकां टीव्हीचेर हिंगा थिंगा एडवर्टीजमेंट कसले येतात, गोरे जावपाचे, बारीक जावपाचे, तसले एडवर्टीजमेंट. हे आमकां कोण सांगता, संवसार सांगता. देव सांगना तें, देव रचता तें सोबीत. वॉट गॉड क्रिएट्स इज ब्युटिफूल. मनीस मागीर सांगता हो बरो दिसना, तो बरो दिसना, तो काळो दिसता, तो दिसता, तो मोठो दिसता, तो जेटूक, तो धाकटुलो, तो शॉर्ट. हें मनीस सांगता. देखून भाव भयणीनो, आमी कोणेच देवान रचला तेचेर आड अशें प्रचार करूंक जायना आनी आड उलोवंक जायना. कित्याक देव रचता तें सोबीत आनी ती सोबीताय देवाचे नदरेन आमी पळोवंक जाय, देवाचे नदरेन आमी पळोवंक जाय. एका एका भुरग्याक देवाचे नदरेन आमी पळोवंक जाय, एका एका मनशाक आमी देवाचे नदरेन पळोवंक जाय. मनीस कोण, मनीस देवान रचलेलो केरीत आपुरबायेचो, मोगाचो, सुंदर आनी सोबीत. आनी ताका दुसऱ्या कडेन कंपेर करपाचो ना, कंपेर करपाचो ना. आमकां रोखडें अशें करून म्हणपा येता न्हू, आवय मोठ जाल मुगो, तें मोठ जाल म्हणोन मुट्टींग आहा, तेका मागीर रातभर न्हीद पडना. लोकां बेश्टें टेंशन करपा न्हू.
आवय तूं कितू काळे दिसोता तेक बाडे मागीर रातभर न्हीद पडना घर कितको जावपा तें घर कितको जावपा तें वी डिस्ट्रॉय पीपल लायक दॅट वी डिस्ट्रॉय पीपल नो एक पावटी हांव इगोर्जेन आसतना तुमकां सांगपाकूच हे मनीस कोण आनी हे आमी सगळे हे भाशेन दुसऱ्यांचेर अशें कमेंट्स कोत्ता उलयता आनी मागीर न्हू एक स्टॅम्प कसो मारता कुमन्यावाची भुरगीं न्हू कुमन्यावाची भुरगीं सो कुमन्यावाच्या भुरग्यांक आमी पयलो कुमन्याव दितात तेन्ना कुमसाराक तांकां आमी आकारता न्हू ट्रेन कोत्ता तांकां माय पाय तांकां सांगतात कुमन्यावांक ट्रेन करपाक सो आमी पयलें तांचें कुमसार जाता पयलें तांचें कुमसार जाता सो तें धाकटुलीं भुरगीं न्हू तीं 7-8 वर्सांचीं भुरगीं सो आमी कुमसाराक बसलेले तेंचो कुमन्याव आसलेलो सो तें भुरगें येयलें मागीर मामी तांकां ट्रेन कोत्तात न्हू आनी तांकां मागीर पातकां सांगोंक लायतात एक पावटी तेमी ती करूंकूच नात पूण सांगोंक लायतात न्हू आमी ट्रेन करता फट मारलेली म्हूण सांगतात म्हणजे तें फर्स्ट कन्फेशन न्हू इट्स अ वे ऑफ फॉर्मेशन सो पयल्या कुमसाराक ती येतात आनी माय पाय तांकां ट्रेन कॅतिकीस सांगतात ते भाशेन ती मागीर आपलीं पातकां सांगतात मागीर तेणें आपली येयलें तें पातकां सांगलीं ताका हांवें बोगसोण्यांचें मागणें केलें आनी मागीर हांवें ताका सांग बाय आतां वच नो फादर आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग म्हणूंक सांगलें तेणी म्हाका तुका कितें सांगोंक जाय इंग्लिशीन उलयताले ते फादर आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग आय सेड से वॉट यू वॉन्ट टू से मागीर कुमसार जालें तेजें वच म्हणलें तेन्ना सांगलें ताणें म्हाका तें आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग आय सेड से टेल फादर आय डोंट लायक माय हेअर केंस ताका लायक नात आय सेड why your hair are so beautiful no they are not beautiful they are curly म्हळ्यार कोट्टे अशें आसता हिंगा कोण ना कर्ली हेअर कोण आसतलो म्हाका दिसता नातालिनाचे मातशे कर्ली आहात मागीर गेल्यात तेजे आतां कर्ली म्हणून कर्ली हेअर आय डोंट लायक देम आय सेड हू टोल्ड यू कर्ली हेअर आर नॉट गुड एंड वाय यू डोंट लायक You know, father, my granny tells curly hair are not good. I said, why? No, she is saying her curly hair are not good, so your curly hair also not good. म्हणजे ग्रॅनीचे कर्ली हेअर मागीर ते कोण सांगलो आसतले आपणाक कर्ली हेअर बरो न्हू म्हूण मागीर ती कोणा सांगता नातीक सांगता कर्ली हेअर आर नॉट गुड आनी तेजें आतां तें मनान गेलां कोणें मनान घातलें तें आतां कर्ली हेअर नॉट गूड म्हणून ग्रॅनी मागीर ग्रॅनीक तर कोणें तरी भुरग्यापणार सांगलेलें आसतलें कर्ली हेअर बरो दिसनाय ते गेले कर्ली हेअर ती तें आपणागे भुरग्यापणासान ती घेना आहा आतां ती एका तेगे भुरग्यापणार सांगता कर्ली हेअर आर नॉट गूड आतां ती ग्रॅनी कितें करपाची हे भुरगें मागीर वाडटा कितें कोतले ते केंस स्ट्रेट करून चिंततलो न्हू ते कर्ली हेअर बरो न्हू म्हूण सांगिल्लें ताका नॉट ब्युटिफूल नॉट गूड मागीर म्हाका ती ग्रॅनी हाडची पडली तेजे मामी डॅडीक हाडची पडली हें आतां ते भुरग्याच्या मनांतलें काडपाक जाय न्हू कर्ली हेअर कितें एकूच दीस येतो ताका जिवीतभर आसतलें तें न्हू जिवीतभर आसतलें कर्ली हेअर बिकॉज शी इज बॉर्न वीथ कर्ली हेअर हे भाशेन न्हू आमी पेड्डेर करता वायट बेश्टेंच भुरग्यांच्या भितर घालता आनी कोणाचेच भितर तशें घालचें न्हय वेन गॉड क्रिएटेड अस तें स्तोत्र सांगता न्हू 130:9 सान्यान सानो देवान आमचो रोचला आवयच्या कुसव्यान आवयक पासून खबर ना त्या सान्यान सानो देव रोचता म्हणून
आनी देवान आपणाक जाय ते भाशेन रोचला तो, आपणाक जाय ते भाशेन आमकां कात दिल्या, आपणाक जाय ते भाशेन आमकां केंस दिल्यात, आनी देवाक तें सोबीत. फॉर गॉड इट इज ब्युटिफूल. गॉड इट इज ब्युटिफूल. आतां तुमी पळयलें आसतलें न्हू, आमची तरणाटीं धरून, जाणटीं धरून, नेणटीं धरून, ऑल वॉन्ट्स टू बी फेर न्हू. धोय जावपा जाय आमची कात. काळ काळ म्हणटा ती आमकां नाकाच, काळी आनी स्लीम. स्लीम थोडीं जेयनात स्लीम जावपा जाय म्हूण. कोण सांगिल्लें तांकां? ओके, फॉर हेल्थ रिजन केन्ना आमकां दोतोर सांगतात बारीक जावपाक, तें वेगळें. पूण थोडीं बरीं दिसपाकूच म्हणून स्लीम जातात न्हू. स्लीम डायट करतात, जेयनात, एक एक पावटी आपले न्हू भलायकी पासून इबाडटात, असल्यो वस्तू करतात. म्हणजे थोडेशें आमी चिंतूंक जाय मनीस कोण न्हू. आयज एक खात्री घेवन आमी घरा वचोंक जाय की हांव मनीस देवान अपुरबायेन मोगान रचलेलो, सोबीत सुंदर. देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी रुपाची रचल्यांत, रुपाची रचल्यांत. कित्याक रचल्यांत हो प्रश्न आहा. कित्याक रचल्यांत? आमकां दोतोनीक हो प्रश्न आसता, देवान आमकां कित्याक रचल्यांत? जबाब कितें सांगात? जबाब कितें? देवान मनशाक कित्याक रचला सांगात? ताची ओळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, मेले उपरांत सासणाच्या सुखाक पावूंक ओ व्हरूंक. सारको जबाब दिला तेणी. हो जबाब आमी दोतोनीक शिकता. धाकटुलीं भुरगीं आसतना. पूण हांव जायते इगोर्जांनी बी वयता तेन्ना, बायबल कोर्स पासून दिता तेन्ना केन्ना केन्ना हें येता. लोकांक विचारल्यार लोक नोको, तुका कित्याक रचला म्हणल्यार तोंडाक पळयतात. मागीर तिणें कोणें दिला तो सारको जबाब दिला. देवान आमकां रचल्यांत ताची ओळख घेवंक, टू नो हीम, टू लव हीम, टू सर्व हीम, एंड देन टू गो टू हेवन. 4 वस्तू ह्यो मुख्य वस्तू आसात देवान आमकां कित्याक रचल्यांत. एक एक वस्तूचेर आमी इल्लोसो आमी नियाळ करुया. पयलीं देवान आमकां ताची ओळख घेवंक रचल्यांत. ओळख घेवंक, टू नो हीम. ताका ओळखूंक बी ताक कोण दिता आमकां? गिन्यान कोणें दिला आमकां? देवानूच दिला. ताका ओळखूंक देवूच आमकां आपणाची ओळख दिता. आतां ही ओळख जायते भाशेन आमकां मेळटा. देवाची ओळख आमकां रचनेंतल्यान मेळटा न्हू. देवान सोमदीर रचलो, झाडां पेडां रचलीं, मागीर नखेत्रां रचलीं, सुर्या रचलो, चंद्रीम रचलो, वारो रचलो, उदक रचलें. हें सगळें देवान रचलें, आमकां रचलीं. जेन्ना आमी रचनेचेर नदर मारता आमकां कोणाचो उगडास येता? देवाची. देवाची ओळख मेळटा आमकां. कोणें तरी हें सगळें रचलां न्हू. घोडे आमी दिसाच्या दिसाक कॉन्शियसली तें पळोवंक वचना. आमी उदक पिता, पूण आमकां घोडे देवान रचलां म्हणून घोडे कॉन्शियसली अवेर जायना जायत आमी. पूण कोणें रचलां तें? देवान रचलां. वाऱ्याचेर आमकां कंट्रोल आहा? वारो कंट्रोल आहा आमकां? ना. मागीर ताचेर कंट्रोल कोणाक आहा? देवाक. कोणाक तरी पदवेदाराक आहा, म्हणचो तो देव. वाऱ्याचेर आमकां पदवी ना, मागीर पावसाचेर आमकां पदवी ना, दर्याचेर आमकां पदवी ना, आमचेरूच आमकां पदवी ना न्हू. मरणाचेर पदवी आहा आमकां? ना. देव रचता, देव मरण धाडटा, ताचेर बी आमकां पदवी ना. सो सृश्टीचेर रचनेचेर नदर मारता तेन्ना आमकां देव आसा म्हणून आमकां तावें जाता. कोण पदवेदार आसा म्हूण आमकां तावें जाता. ताची ओळख आमकां मेळटा. ताची ओळख आमकां मेळटा.
दुसरी केरीत देवाची ओळख आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. देवाच्या उतरान बायबलांत केरीत ओळख बायबलांत आमकां मेळटा. इन अ स्पेशल वे गॉड रिवील्स हिमसेल्फ आनी तें आमकां खंय मेळटा? बायबलांत. बायबलांत पळय आब्रामा कडेन देव उलयलो, मोइजेसा कडेन देव उलयलो की ना? मागीर देवान ह्या मनशाक आपली ओळख दिली. ती ओळख आयज आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आनी शेवटाक मागीर आपल्या पुताक धाडून सुपूर्ण ओळख देवान आपली मनशाक दिली. देखून जेजूचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी कोणाक ओळखूंक पावता? देवाक ओळखूंक पावता. जेजू देवाचे मुखामळ, फेस ऑफ गॉड. सो ते सगळे आमकां खंय मेळटा? केरीत भाशेन देवाची ओळख पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. आमकां जुवांवाचे चिटीन न्हू पयले जुवांचे चिटीन 2 आवेस्वरांत 23 वळवींत आमी अशें वाचता. हांव तुमकां वाचतां तें. आय विल रीड फॉर यू. जुवांची पयली चीट 2 आवेस्वरांत 30. जी कोण पयले चिटीन 2 आवेस्वरांत 23 वळवीन. 1 जॉन चॅप्टर 2 23 वर्स. जी कोण पुताक ओळखून घेनात तांकां बापूय ना, पूण जी कोण पुताक ओळखून घेतात तांकां बाप आसा. बाप म्हणटा तो कोण? देव बाप. सो पुताक वळखतात ती कोणाक वळखतात? बापाक वळखतात, देवाक वळखतात. हें आमकां जुवांव सांगता. ते चिटीन 3 आवेस्वरांत पयली वळ, 3 आवेस्वरांत पयली वळ आनी फुडें मागीर आमकां अशें मेळटा. तुमी म्हजीं भुरगीं आनी खरेंच आमी ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. कोणाक वळखना देखून संवसार आमकां वळखना? देवाक वळखनात. जांकां देवाची ओळख ना तांकां ती देवाचे पाटलावदारांक, जेजूच्या पाटलावदारांक बी वळखनात. ती जेजूच्या पाटलावदारांक बी वळखनात. म्हणजे जेजूक जी वळखतात ती बापाक वळखतात. आनी जेजूक आनी बापाक वळखतात ती सगळीं जी जेजूची पाटलाव करतात तांकां वळखतात. फिलिपकारांक बरोवन बागेवन पावलो 3 आवेस्वरांत 7 वळींत आमकां अशें सांगता. 3 आवेस्वरांत 7 वळींत. चॅप्टर 3 वर्स 7. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो हांवें नुकसाण म्हूण लेखल्यो. जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतल्या उंचा मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें, सोगोट शेण म्हूण दवरलें. इंग्लीश भाशेन बागेवन पावलो कित्याक म्हणटा जाणा? वेन आय केम टू द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट एवरीथींग एल्स बिकेम डर्ट अँड गार्बेज. म्हणजे क्रिस्ताची ओळख म्हाका मेळ्ळी तेन्ना हेर सगळें म्हाका शेण कशें जालें. म्हणजे जितली आमकां देवाची ओळख मेळटा न्हू तितली आमी बापाचे ग्रेस्कायेन व्हरता. आनी ग्रेस्काय आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. सो देवाची ओळख घेवंक आनी केरीत ओळख घेवंक कितें वाचपाची गरज? पवित्र पुस्तक आनी नियाळ करपाची गरज. जी वाचूंक जाणात ताणें वाचूंक जाय, नियाळ करूंक जाय. वाचूंक नाको ताणें आयकून नियाळ करूंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां सेंट जेरोम म्हणून आहा न्हू व्हडलो पवित्र पुस्तकाचो जाणार. तो कितें म्हणटा? ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. जाका पवित्र पुस्तकाची ओळख ना ताका क्रिस्ताची
देवाची ओळख ना. देखून पवित्र पुस्तक केरीत देवाची प्रकाशनी, स्पेशल रेव्हेलेशन ऑफ गॉड. आनी देखून दिसा दिसपट्टी वाचूंक जाणात ताणें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. देवाचे ओळखीन दिसान दीस आमी वाडूंक जाय. तेन्ना मागीर आमी न्हू कोणूय म्हाका बरो दिसना म्हणून आमकां तें आमकां पडोन वेचेंच ना. समजलें? आमी दुसरो कितें म्हणटा तें घेवचीच नात. आमकां आतां न्हू कोणें कितें म्हणलें न्हू आमकां रोखडेंच दुखता. क्रिस्ताचे ओळखीन जी वाडटात, तीर आसतात, लोक कितें म्हणटात ताचेर तांचें जिवीत ना. तांचें जिवीत देव कितें म्हणटा ताचेर आहा. पळय आयज न्हू आमी सगळे न्हू लोक कितें म्हणटा तें चिंत्ता. म्हळ्यार आमी काजरां केली न्हू, लोक कोत्ते भाशेन करना जाल्यार लोक कितें म्हणटलो. तेणटे भाशेन केलें न्हू आमी तेच भाशेन करपाक जाय. वो हे भाशेन केल्यार लोक कितें म्हणटलो. लोकांचें पयलें चिंत्ता आमी. देव कितें म्हणटलो तें पयलें चिंतपाक जाय. आनी देव कितें म्हणटलो तें चिंतपाक पवित्र पुस्तक वाचपाक जाय, नियाळूंक जाय. देवाचे ओळखीन जी वाडटात ना ती लोक कितें म्हणटात ताचेर आपलें जिवीत दवरिनात. ती देवाच्या उतराचेर जिवीत मांडून हाडटात, देवाच्या उतराचेर जिवीत बांदून हाडटात. आयज लोक ही वळख ना देखून तो सांगता तें सांगता, तो कोत्ता तें म्हणटा तें कोत्तात, हें करिनात. We are not following the word. We are following people. We are not following Christ. आमी लोक कितें म्हणटात ताचेर जिवीत मांडटा. ताचेर आमचें जिवीत दवरलेलें ना. देवाचे ओळखीन दिसान दीस आमी वाडोंक जाय. दिसान दीस आमी वाडोंक जाय. देखून तुमच्या घरांत खासगी जिवितान देवाचें उतर वाचत. मागीर तेर्स जाल्या उपरांत देवाचें उतर वाचत. फामील कशी नियाळात. मिसार देवाचें उतर आयकात. वाचतात तेन्ना आमी देवाचे ओळखीन जितली वाडटा हो संवसार आमकां शेण कशें जाता. द मोर वी ग्रो इन द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट द वर्ल्ड बिकम्स गार्बेज. दॅट्स वॉट सेंट पॉल इज सेइंग. तो जाणार न्हू भाग्यवान पावलो जाणार. पूण जेन्ना क्रिस्ताची ओळख ताका मेळ्ळी ताची संवसारी जाणवाय म्हणटा तो शेण कशी जाली. ही ग्रेस्कायेन आनी हे जाणवायेन आमी वाडपाक जाय. आनी जितली ते जाणवायेन आमी वाडटा आमी देवाक जाय तें कोत्ता. दुसरें देवाचो मोग करूंक न्हू आमकां रोचल्यान देवाचो मोग करूंक. आमकां लुकाचे शिवर्तमानान न्हू लुकाचे शिवर्तमानान आमकां 10व्या अवेस्वरांत 25वे वळवींत आमकां अशें मेळटा. 25वे वळवींत 10व्या अवेस्वरांत 25वे वळवींत 25 वर्स. सगळ्याहून व्हडली आज्ञा कितें ती ताका विचारली न्हू. आनी जेजून कितें जबाब दिलो. गुरुजी सासणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय हो प्रश्न केलो ताका न्हू. ताणें ताका अशी जाप दिली. सुमोडतीन तूं कितें बरयलो सुमोडतीन कितें बरयलोलें आसा तें कशें वाचताय सांगशी. ताणें परतीपाडून म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान सगळे तुजे सोबतीन सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें तुजो जबाब सारको आसा तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलो. मागीर जेजूक तेणें प्रश्न केलो. जेजून ताका उरफाटो प्रश्न केलो आनी ताणें जबाब सारको दिलो म्हणटा जेजू. म्हणजे देवाचो मोग करप म्हणजे
हें जें पयल्या 3 उपदेश आसात तातूंत आमकां मेळटा. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुज्या सोकतेन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. इतल्यान सोंपना. तुजो मोग करता तसोच तुज्या पेल्याचो करता. मागीर 3 वस्तू आहात. देवाचो मोग, म्हजो मोग आनी पेल्याचो मोग. 3 वस्तू आहात. देवाचो मोग करप म्हणजे सगळे तुज्या बळान, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या कुडीन म्हणजे देवाक पयलो वयलो जागो दिवप. यू कॅनॉट रिप्लेस गॉड विथ समथींग एल्स. आनी देव अशें न्हू ऑप्शनल न्हू, कन्विनियंट गॉड. मागीर जाय तेन्ना ताका देवाक उलो मारप अशें ना. सगळे वेळार, सगळे परिस्थितीन, सगळे कडेन, सगळे बळान, सगळे आत्म्यान, सगळे काळजान हांव देवाचो मोग करता. म्हणजे देवाक पयलो वयलो जागो दिता. पयलो वयलो जागो दिवप म्हणजे देवाची सुवात आनी कोणाक दिवपाची ना. देवाची सुवात. फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट लव इज गॉड. आमचो पयलो मोग देव. आमची पयली प्रायोरिटी गॉड. कित्याक आमचो देव पयलो मोग, पयली प्रायोरिटी? फॉर गॉड यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी. फॉर गॉड यू आर द फर्स्ट लव. इट इज नॉट ओनली दॅट फॉर मी गॉड इज फर्स्ट. फॉर गॉड यू आर फर्स्ट. फॉर गॉड यू आर फर्स्ट लव. मग थिंगा आमचो संबंध आहा. देव तुजो उणो मोग करिना. देव तुजो फर्स्ट गॉड लव्स यू. आमकां जुवाचे चिटीनी मेळटा न्हू, आमी मोग म्हणटा तो आमी देवाचो कोत्ता तो न्हू. देव पयले, देवान पयलो आमचो मोग करून दाखयलो. ते पासत आमच्या सगळ्या मनान, काळजान, आत्म्यान, कुडीन, चिंतनांनी, आवण्यांनी आमी देवाचो पयलो मोग करूंक जाय. पयलो मोग करूंक जाय. आनी देखून देवाचो मोग करप म्हणजे तें, देवाचो मोग करप म्हणजे तें गॉड इज माय फर्स्ट लव, फर्स्ट प्रायोरिटी. थिंगा वाणपण बी ना. आमी बाजारान जायतें वाणपण करता न्हू. आमी मागण्यांक येवनूय बी वाणपण करतात केन्ना. वाणपण. वी बागेन. देर इज नो बागेन हियर. नो कॉम्प्रोमायज. हांव देवाचो मोग करता तिका कॉम्प्रोमायज, बागेन, वाणपण ना. इट्स टोटल सेल्फ गिवींग, टोटली लविंग गॉड. टोटली लविंग गॉड. ना केन्ना केन्ना आमकां अशें जाता न्हू, आयज ओगोच जाल न्हू, आयज कशें न्हू म्हण मागणें न्हू, वाणपण करप, वाणपण करप न्हू. न्हू आयज तेर्स नाका म्हूण. आयज इगोर्जेन केलो न्हू तेर्सू, घाराको आनी नाका म्हूण वाणपण करप. वाणपण करप. आयज मिसा गेलो न्हू, घाराको आनी तेर्स नाका, वाणपण करप. मागीर जाय त्यो वस्तूंनी आमी थिंगा बी वाणपण करता न्हू. बागेनी, बागेनी, बागेनी. आमकां दुसरे सुमोर्दीच्या पुस्तकांत अशें मेळटा. दुसरे सुमोर्दीचें पुस्तक, आय विल जस्ट रीड फॉर यू. दुसरे सुमोर्दीचें पुस्तक, आवेसवर 6, आवेसवर 6, आवेसवर 6, 4, वोळ 4. आवेसवर 6 वोळ 4. आमकां हांव वाचता तुमकां. इस्रायला आयक. मागीर इस्रायलाक आयक म्हणजे आयज देव आमकोडे उलयता आनी आमकां सांगता आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान,
सर्वेस्परांत तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुमकां फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कोचोवन दवर. आनी घरांत विसो घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकयतलोय आनी तांची खबर भोवून भोवून करतलोय. ती उतरां तूं तुज्या हाताक कुणां कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलार एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कवड्यांचेर आनी दारवट्यांचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. म्हणजे हो पळय पयलो मानामेंत आहा, हो पयले 3 मानामेंत आहात. ताचेर विसर पडोंक जायना. ताचेर विसर पडोंक जायना. ते घरा भायर घरा भितर भोंवतना चिंततना वावुरतना ते सगळे वेळार आमी नियाळूंक जाय. नियाळूंक जाय. ते भुरग्यांक शिकोवंक जाय. तें दुसरें सुमोणीचें पुस्तक आमकां सांगता. कित्याक तो सांगता हें? कित्याक आमी रोखडीच विसरता. विसर पडटा आमचो. पळय ना जाल्यार आमी मिसाक येता न्हू, वो रेतीराक येता. आतां नायट विजिलाक येयल्यात तुमी. आतां तुमी गायन आनी देवाक दिनवासतले, देवाचें उतर तुमी आयकतले आनी तुमी आतां चिंततले अरे फादरान ते भाशेन सांगलां आमी कितें तरी करूंक जाय. जाय तें चिंतून वयतले. कपला भायर पावताच स्टोरी चेंजीस. विसरता आमी. द होल स्टोरी चेंजीस. थिंगा पावताच केन्ना केन्ना न्हू आमी हे नायट विजिलाक बी येता न्हू आनी जाय ते आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता, देवाक उलो मारता आनी इतले मागीर आमी एक एक पावटी दिसता आमी सारकी घट्ट जाल्या म्हणून भावाडटान. पूण मागीर गारोयतना आमी भिताय. मागीर भिताय आमी गारोयतना. भिरांत दिसता आमकां. वो गार पावतनाच आमकां दिसता अरे रात जाल्ले उपरांत आमचो भावार्थ घट जावपाक जाय न्हू. देवाचेर घट जावपाक जाय. भिरांत चालूच उरता आमची. चालूच उरता भिरांत. देखून हो ताचो मोग करप म्हणजे हे भाशेन पयलो मानामेंत आमकां 3 पयल्या मानामेंत आमकां सांगतात. देवाचो मोग म्हणजे देवाक पयलो वयलो जागो दिवप. तिसरी वस्त देवान आमकां रोचल्या ती ताची सेवा करूंक. ताची सेवा करूंक. देखून थिंगाच आमकां मेळटा न्हू लोकांचे 10व्या वेसवरान 25 वेळवीन तुजो मोग करता तसोच तुज्या पेल्याचो कर. पूण पयलो हांवें म्हजो मोग करूंक जाय. म्हजो मोग करप म्हणजे कितें? स्वार्थी मोग न्हय तो. स्वार्थी मोग न्हय. म्हजो मोग करप म्हणजे म्हज्या जिवाची काळजी घेवप, म्हजे भलायकेची काळजी घेवप. जायते जाण जिवीत पेड्डेर करतात न्हू. सोरो पितात जिवीत पेड्डेर. मागीर तूं तुज्या जिवाचो मोग करिना. तूं सिगरेट ओडटा इंजिरियस टू हेल्थ. तूं भलायकी पेडे करता. दॅट मिन्स यू आर नॉट लविंग युअर सेल्फ. यू डिस्ट्रॉय युअर सेल्फ. म्हण तुज्या जिवाची काळजी घेवप, तुज्या भलायकेची काळजी घेवप न्हू. वेलबिंग ऑफ युअर सेल्फ. फिजिकल, स्पिरिच्युअल, मेंटल, सायकोलॉजिकल हेल्थ सांबाळप. ताका आमी स्वार्थ म्हणना. आनी देवाक जाय आमी आमच्या जिवाचो सांबाळ केलो. सांबाळ करूंक जाय की ना जिवाचो? जिविताचो सांबाळ करूंक जाय आमच्या जिविताचो. देखून जेन्ना तुज्याच जिविताचो सांबाळ करूंक जायना तूं दुसऱ्याच्या जिविताचो सांबाळ करूंक पावतलो? पावचो ना. तूं पावचो ना. यू हॅव टू लव युअर सेल्फ म्हणटा तें. जेन्ना आनीक एक गोश्ट जेन्ना तूं तुज्या जिविताचो मोग कोत्ताय तेन्ना तसोच दुसऱ्याचो कर म्हणटा. म्हणजे तूं तुज्या जिविताचो सांबाळ करता, तूं दुसऱ्याच्या जिविताचो सांबाळ कोत्तलो. कोत्चो ना?
कोत्तलो तूं. एक एक पावटी न्हू आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक पावना. कित्याक तूं तुजोच मोग करूंक नको. तुज्या जिविताचो सांबाळ करूंक नको तूं. तुजे भलायकेची काळजी घेवंक नको तूं. मागीर तूं दुसऱ्याचें जिवीत पेड्डेर कोत्ता. दुसऱ्याचें जिवीत पेड्डेर कोत्ता. देखून जेजू म्हणटा तुजो मोग करता तसो पेल्याचो कोर. दॅट मिन्स लव युअर सेल्फ फर्स्ट and then with the same love one another. तेच मोगान मागीर दुसऱ्याचो मोग कर. म्हणजे कितें जाणा तें तुका कोणेंच तुका वायट केल्लें जाय ना. म्हणजे तूं जाणो म्हजे जिवाक दूख जाता, म्हजे जिवाक वायट जाता, हांव तें दुसऱ्याक बी करपाचो ना. ते भायर दुसऱ्याचो मोग करप म्हणजे त्याग करप. मागीर सेल्फ सॅक्रिफायसींग लव. हांव म्हजें चिंती नासतना दुसऱ्याचें चिंत्ता. म्हजें चिंती नासतना दुसऱ्याचें चिंत्ता. ताका आमी त्यागी मोग म्हणटात. आमकां जुवांचे पयले चिटीन दुसरे आवेस्वरान आमकां बरी शिकवण मेळटा. हांव तुमकां वाचतां ती. जुवांच्या पयल्या आवेस्वरान पयले चिटीन दुसरे आवेस्वरान तिसरी ओळ. दुसरे आवेस्वरान तिसरी ओळ. जोर तोर आमी देवाच्यो आज्ञा पाळटाव आमी ताका वळखताव म्हूण हें कोणे वरवीं गोमून येता. म्हाका ताची ओळख आसा. जीं कोण अशें म्हणटात पूण ताच्यो आज्ञा पाळिनात तीं मनशां फोटकिरीं. दे आर लायर्स. जी म्हणटात आमी देवाक वळखता आनी मागीर देवाच्यो आज्ञा पाळिना, एकामेकाचो दुयेस करता, ती मनशां फोटकिरीं. कोणाक फोटयतात तीं? आपणाकूच तीं फोटयतात. आपणाकूच तीं फोटयतात. मागीर आमकां फुडें 11वे ओळींत अशें मेळटा आपल्या भावाचो वो भयणीचो दुयेस करतात ती काळोखांत आसात आनी काळोखांत चलतात. असलीं मनशां आपूण खंय वतात तें तींच नकळत, कित्याक काळोखान तांचे दोळे कुड्डे केल्यात. आनी हो काळोख म्हणजे स्वार्थ, सेल्फिशनस. आयज पळय स्वार्थाक लागूनच आमी एकामेकाक दुखयता. स्वार्थाक लागून वी हर्ट वन अनदर, वी डिस्ट्रॉय वन अनदर बिकॉज ऑफ सेल्फिशनस. मी, मायसेल्फ, म्हाका. जेन्ना आमी तसले मनान जियेता तेन्ना आमी एकामेकाक दुखयता आनी आमकां जुवांव आपले चिटीन अशें बरोवन सांगता. आमकां तिसरे आवेस्वरान बी ते चिटीन 11 वळींत आमकां फुडें अशें मेळटा. पयले चिटीन तिसरे आवेस्वरान एकामेकाचो आमी मोग करचो. हो संदेश तुमी सुरवातेक तावन आयकला. कायना सारकी आमी जावं न्हय. कायनान कितें केलें? आपल्या भावाचो जीव काडलो. न्हू, स्वार्थी जालो तो, जीव काडलो. तो नोश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. हो नोश्ट्याचो पूत म्हणटा. नोश्टो म्हणटा तो कोण? देंवचार जेन्ना आमकां गिरासता न्हू, देवान ताका सांगलेलें न्हू, पळय पातोक तुज्या दाराच्या उमरारूच आसा न्हू, कायनाक सांगलेलें. आनी पातकाचो बापूय कोण? देंवचार. ताका सांगलेलें, पूण ताणें देवाची शिटकावणी घेवंक ना. तो गेलो आनी रागाबरीत जावन आपल्या भावाचो जीव काडलो तेणी. कित्याक त्या पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताची कर्तुत्वां बास्कोळ आसलीं, पूण ताच्या भावाच्यो करण्यो देवाक मानता तसल्यो आसल्यो. पण जेन्ना आमी स्वार्थान भरता तेन्ना मागीर आमकां
भाव भयण आवय बापूय कोण दिसनात. जीव काडूंक पासून आमी तयार जाता. म्हळ्यार देवाची सेवा करप म्हणजे एकामेकाचो मोग करप. जसो तूं तुजो मोग करता एकामेकाचो तूं मोग करताय. आनी चवथी वस्त भाव भयणीनो, चवथी वस्त मेले उपरांत आमकां स्वर्गार व्हरूंक देवान रोचल्यांत. म्हणजे आमचें फायनल डेस्टिनेशन खंय आहा? स्वर्ग, सासणीक जिवीत. केन्ना केन्ना न्हू अशें लोक म्हणटा तें आयकोंक येता. कितें जाणा, मेले उपरांत म्हणटात 6 फीट पुरो म्हणटात. 6 फीट म्हळ्यार कळटा? फोण काडटात तो न्हू, इतली सुवात पुरो म्हणटा आमकां. 6 फीट पुरो न्हू, काश्यां वयता तितली सुवात पुरो. मेले उपरांत तितली सुवात आमकां पुरो. पूण जिवी आसतना व्हडल्यो व्हडल्यो सुवात्यो आमच्यो करूंक आडावंक एकामेकाक चाबोन हातात आमी. कोर्टान वतात, झगड्यो करतात. पळय आमच्या शेजाऱ्यान येतबो लुगरा लागोन झगड्यो. एक वाटना तेक वाटना, तेक ना एक ना. येतबो लुगरा लागोन भाव झगडटात, भयण्यो झगडटात, शेजारी झगडटात, सगळीं झगडटात. पूण मेले म्हणटरी कितें? 6 फीट पुरो म्हणटात. तोय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां फ्री मेवता. पयशे घेता जाल्यार नोको नातुलीन सांगूंक शकतलो. पयशे घेता जाल्यार फोंडाचे. 6 फीट निमाणें आमी कांयच घेवन वचोना. कांयच घेवन वचोना. आनी मेली म्हणटच आमी कोणाक नाकात. रोखडें मरण करूं जाय. कोणाक नाकात आमी. आनी दवरूंक बी आमकां जायनात. जातात दवरूंक आमकां जायनात. केन्ना काय मरण करून मातयेक लावंक जाय आमकां. मागीर सासणीक जिविताचेर नदर मारता तेन्ना तें आमकां जाणविकाय येवपाक जाय की ह्या संवसारांत आमी बरें जिवीत जिवंक जाय आनी बरें करूंक जाय. आतां पळय लोक रोकडो मोत्ता म्हणटात आमी न्हू. हार्ट एटॅक येतात म्हणटात रोकडेच. आयचो आलो अरे मिसा म्हजे बारा आहलो मरे म्हणटाय. घराको पावत म्हळ्यार तो मेलो. स्ट्रोक येयलो म्हणटाय. इतली फास्ट मरणां जातात पूण आमकां भिरांतूच लागना. भिरांत लागता. झगडोंक आमी भियेना, वायट करूंक आमी भियेना, चोरूंक आमी भियेना, दुसऱ्याचें नांव उबोवंक आमी भियेना. पळय कोविडान पासून टक 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 करून मनीस मरोन गेलो पूण झगडी चालूच उरल्यो. केस्तांवां चालूच, वायट करप चालूच, नांव उबोवप चालूच, चोरप चालूच. तें बंद जावंक ना. तें बंद जावंक ना. कोविडान आमी कितें शिकलीं काय आनी आतां मरणां जातात तेजेर आमी कितें शिकता. आमकां मातेवाचे वर्तमानान 24 आनी 25 वरांत आमची निमाणी जोडटी कशी जातली ती सांगल्या. कशी जातली ती सांगल्या. मातेवाचे शिवर्तमानान 25 वरांत 24 आनी 25. 24 वरांत 25 वरांत आमकां 2-3 वोपाऱ्यो मेळटात. पयलीं आमकां वोपार मेळटा 10 आंकवारीची वोपार. 10 आंकवारीची वोपार. मागीर आमकां मेळटा तालेंताची वोपार आनी निमाणें मेळटा आमकां राष्ट्रांची जोडटी. म्हळ्यार ते तालेंताची वोपार आमकां कितें सांगता? जें देवान आमकां दिलां तें आमी ह्या संवसारान बरे भाशेन वापरूंक जाय. रिसोर्सीस. पयलें म्हाका जिवीत दिलां, म्हाका टॅलंट्स दिल्यात, म्हाका गूण दिल्यात, म्हाका जायतें जें देवान दिलां ताचो हांवें बरो
वापर करूंक जाय. कोणा पासत तो बरो वापर जावंक जाय? मनीसकुळाच्या बरेपणा पासत, म्हज्या फामिलीच्या बरेपणा पासत ताचो बरो वापर जावंक जाय. आनी देखून तो मागीर म्हणटा शाब्बास बरे आनी कातरेच्या चाकरा. शाब्बास बरे आनी खात्रेच्या चाकरा. म्हणजे आमची निमाणी जोडटी देव आमकां विचारतलो, हांवें दिल्ल्या सगळ्या वस्तूंचो आमी कसो वापर केला. हाव वी हॅव यूज्ड द रिसोर्सीस गिवन टू अस. जिवीत दिलां तें, आनी जिविता बरोबर जें सगळें देवान आमकां दिलां ताचो आमी कसलो उपयोग केला, कसो उपयोग केला, कित्या पासत उपयोग केला. आयज पळय देव दिता आनी आमी आमकां जाय ते भाशेन ताचो वापर करता, उपयोग करता, आनी एक एक फावटी दुरुपयोग करता. मागीर ताची परिक्षा जातली निमाणी जट्टेच्या दिसाक. एवरीबडी वील बी टेकन फॉर टास्क. सगळ्यांनी हिशोब दिवंक जाय. ह्या तालिदाच्या वापारीन तो एकल्या कडेन हिशोब घेता की ना? एकल्या कडेन हिशोब घेता. 5 दिल्यात, 3 दिल्यात, 4 दिल्यात, 2 दिल्यात, 1 दिल्यात, सगळ्यां कडेन हिशोब घेता आनी तो हिशोब दिवंक जाय. थोड्यांक कडेन चड दिलां, थोड्यांक कडेन उणें दिलां, पूण सगळ्यांक दिलां आनी सगळ्यांनी आपआपणाक दिला ताचो हिशोब दिवंक जाय. सगळ्यांची जोडटी जातली निमाणे दिसाक. हाव वी हॅव यूज्ड रिसोर्सीस, टॅलंट्स, क्वॉलिटीज गिवन टू अस. आनी जेन्ना आमी हें म्हणटा जिवीत आहा, आमची फामील आहा, कसली जबाबदारी हांवें फामिली विशीं घेतल्या, कसली जबाबदारी हांवें भुरग्यां विशीं घेतल्या, कसली जबाबदारी बापूय कसो हांवें घेतल्या, आवय कशी घेतल्या, क्रिस्तांव कसो घेतला, हांव वावर करता तिंगा कसली जबाबदारी हांवें सांबाळल्या, सगळ्याचो हिशोब बारीक जातलो. बारीक हिशोब जातलो सगळ्याचो. आनी जो इदवास आमी करता, जावं उदकाचो इदवास, जावं बिजलेचो इदवास, पयशांचो इदवास, जो जो इदवास आमी करता तितल्याचो देव हिशोब घेतलो आनी ताचेर आमची जोडटी जातली. ताचेर आमची जोडटी जातली. मागीर राष्ट्रांची जोडटी सांगल्या आनी त्या राष्ट्रांचे जोडटेन निमाणी आमची जोडटी खरें म्हणल्यार ह्यो 25 न्हू 10 अकवारी तांची वापर, 5 पिसाट 5 शाणी. आनी आमकां शाणी जावंक आपयल्यात न्हू. आनी तर आमी शाणी जायना कितें बंद जातलें आमकां? दार बंद जातलें आमकां. आनी मागीर तो म्हणटलो हांव तुमकां वळखच ना. आनी त्यो पेटलेल्यो दिवट्यो म्हणटा तो भावार्थाचो उजवाड, बरे करण्याचो उजवाड घेवन आमी भितर सरूंक जाय. तो उजवाड तर ना, भितर सरोंक जायना. मागीर ते टॅलंट ताचो बरो वापर जावंक जाय. आनी तिसरें मागीर राष्ट्रांची जोडटी. नो हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें, हांव विंगडो आसलो तुवें म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव बोणकोनीत आसलो आनी तुमी भेट दिली, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर घेतली. हाचेर मागीर निमाणी जोडटी. हाचेर निमाणी जोडटी न्हू. आनी थिंगा आमकां मेळटा न्हू, सायबा तुका आमी केन्ना भुकेल्लो, तानेल्लो, बोणकोनीत आशिल्लो, पिडेंत आशिल्लो आमी भेटले हांव. आनी जेजू म्हणटा ल्हानाच्या ल्हानाक तुमी तें केलें तें म्हाकाच केलें. सारकें सुटावें आहा हें. हिंगा आनी कांय व्हडलें एक्सप्लेनेशन दिवपाक नाका. हें सरळ आहा, डायरेक्ट टिचींग. हेजेर आनी व्हडलो सेर्मांव दिवपाची गरज ना. म्हळ्यार कितल्या दुयेंतीक हांव भेट करता, कितल्या भुकेल्यांक हांव पावता, कितल्या तानेल्यांक हांव पावता.
म्हणजे उदकाचो ग्लास व्हरोन दिवंक नाका, कितलें उदक हांव पेड्डेर कोत्ता. गोडे भुकेल्यांक जेवण दिवपाक गोडे हांव म्हाका संदी गोडे मेळना जायत, पूण कितलें हांव जेवण पेड्डेर करता. वेन यू वेस्ट फूड समबडी डायज आउट ऑफ हंगर. वेन यू वेस्ट वॉटर समबडी डायज आउट ऑफ थर्स्ट. आमी सगळें जें वापुट्टा पिडेंत आशिल्ल्यांक कितल्या जाणांक, एकसुरें आशिल्ल्यांक कितल्या जाणांक आमी भेट दिता. भेट दिता, भेट दिता न्हू. लिजन ऑफ मॅरी आदी हिंगा आहा लिजन ऑफ मॅरी. हां, लिजन ऑफ मॅरी एक बरी म्हळ्यार लिजन ऑफ मॅरी म्हणटात ती आदी ती सगळ्याक भेटेक वेताली न्हू. हां, विन्संट द पॉल भेटेक वेताली. हांव जूय जूय वेता लोकांक सांगता एका तरी सोस्तेची आमी वांगडे आसपाक जाय. एके तरी सोस्तेची आमी वांगडे आसपाक जाय. आनी ते सोस्तेचे वांगडेपणांतल्यान आमी देवाचो वावर फुडें व्हरोंक जाय. थंय आमकां संद्यो मेळटात भेट करूंक, पिडेवंतांक भेट करूंक, दुयेंतीक भेट करूंक, एकसुऱ्यांक भेट करूंक. आनी थंय पासून हांव वांगडी ना, हांवें वचपाक जाय, वचपाक जाय, वचपाक जाय. म्हणजे आमची जोडटी सासणाच्या जिविताची जोडटी हाचेर जातली, हाचेर जातली, हाचेर जातली. देखून कितल्या भुकेल्ल्यांक हांव जेवण दितां, तानेल्ल्यांक हांव पिवंक दितां, पिडेंत आशिल्ल्यांक एकसुऱ्यांक हांव भेट कोत्तां, विंगडे आशिल्ल्यांक हांव न्हेसोण दितां. हो हांव उरफाटें कोत्तां न्हू, उरफाटें कोत्तां. देवाचें उतर आयज आमकां तें करूंक आपयता, तें करूंक आपयता. देखून सोंपयता आसतना ह्यो जोडट्यो आमचे ते भाशेन जातल्यो. देखून आमच्या काजरां वेळार, समारंभा वेळार आमी कितलो इदवास करता, कित्या पासत इदवास करता, कोणा पासत इदवास करता, हाचेर आमची जोडटी जातलीच. कोणाक दाखोवंक आमी करता, आमी जें करता तें कोणा पासत करता. जीं देवाचे ओळखीन वाडटात ती देवाचे मोहिमे खातीर करतात. देखून आमची काजरां समारंभ देवाचे मोहिमा दिवंक आसात वो आमची मोहिमा आमी वाडयता, आमचें व्हडपण आमी दाखयता. आमकां देव लोकांन बरी म्हणूंक जाय, अरे एमी आवय काजार ते भाशेन उडयले, एक हजार लोक येयलो, आं बरें पिलें हांव, जेयलें हांव. कोणाक मोहिमा आमी दिता, कोणाचे मोहिमे खातीर ते समारंभ जातात, कोणाचे मोहिमे खातीर. आयज आसलोलोय कोत्ता, नासलोलोय कोत्ता, आनी दोगांयची जोडटी जातली. जावपाची ना, दोगांयची जातली. आसलोल्यांची आनी नासलोल्यांची जातली, कित्याक दोगांय कोत्तात ते भाशेन, दोगांय कोत्तात ते भाशेन. आतां जाय ते ट्रेंड सेट जातात न्हू, ट्रेंड म्हणटा आमी न्हू, ट्रेंड सेट, ट्रेंड सेट. हां, कोण एकलो सुरू कोत्ता आनी मागीर सगळीं ते भाशेन कोत्तात. सो भाव भयणीनो, आमी हो आयज नियाळ मनीस कोण. आनी हांव तुमकां मागता न्हू तें स्तोत्र 139 घरा वचून केन्ना केन्ना ते वाचात, नियाळ करात. मनीस कोण. मनशाक देवान सोबीत सुंदर रचला, आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचला. देवान मनशाक कित्याक रचला? आपली ओळख घेवंक, मोग करूंक, सेवा करूंक, मेले उपरांत स्वर्गार पावंक. आवर फायनल डेस्टिनेशन इज हेवन. थिंगा आमी पावपाक जाय. पूण थिंगा पावपाक ही लांब वाट देवाचो मोग, म्हजो मोग आनी पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय. आमकां सगळ्यांक ही देवान कृपा दिवंक आनी रात तुमकां सगळ्यांक फळां बरीत जावंक देवान आमकां सगळ्यांक आदार दिवचो, पवित्र आत्म्याचें देणें दिवचें. आनी देवाच्या उतरान आमची काळजां
इली इली बदलची म्हूण आमी मागता. सगळीं दोळे धांपूया. सगळीं बराबर म्हणुया. नोमान बरी कुरपेन बोलोली सर्वेस्पोर तुजे तायसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.